नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयान येवपी भोंवडेकारांच्या सुरक्षेक गोंय सरकार दिता भोवमहत्व। पर्यटन खात्याच्या ऑनलायन नोंदणी सेवेच्या उक्तावण कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें विधान। उद्देजीक वस्तुको शेतकी मळ दूध वेवसाय तसेच पर्यटनाच्या बळग्यार काणकोणच्या 5000 तरणाट्यांक रोजगारची करतलो निर्मिती, म्हणटा सभापती रमेश तवडकार। गोंयकारांक लायटीच्या बिलाचो शॉक। 1 मेच्यान लायटीच्या बिलांत वाड। घरगुती लायट जोडणेच्या युनिटा फाटल्यान 10 ते 25 पैशांनी जाली वाड। देशाच्या जीएसटी येणावळीन मोठी वाढ। एप्रिल 2022 जोडले 1,67,540 कोटी रुपया। कालापूरचे बोंडवेल तळे पाणथळ वाठार जावपाच्या वाटेर। तळ्याचो मसुदो तयार। हरकती आनी सुचोवण्या खातीर 2 म्हयन्याचो दिला प्राझ। गांवगिऱ्या वाठारांतली देवळां मांगर दोणांनी लागले गाजूंक। देवी लयराईच्या जात्रेक दोणाय सयत भक्तगण तयार। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयान येवपी भोंवडेकारांची सुरक्षेक गोंय सरकार पयले प्राधान्य दिता अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। सोमारा मुख्यमंत्र्यान हस्तुकी पर्यटन खात्याची ऑनलायन नोंदणी सेवेची उक्तावण जाले। या वेळार पर्यटन खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो। या सेवेवरवीं पर्यटन खात्यातल्या जाळवणदारांचो वेळ वाचतलो तशीच दिल्ल्या मुजत भितर कामां पुराय जातली अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां। आमच्याकडे कसल्याय टुरिस्टाक जर पयले इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जर दिवपाक जाय आसत जाल्यार पुलिसाच्या 100 नंबराचेर डायल केल्या उपरांत ताका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी दिव येता। तांच्या आसा त्या जाग्याचेर वचून आयजूय बी आमचे पुलीस ताची दखल घेता आनी अशा पद्दतीचे केसीस रजिस्टर करून घेता। बऱ्याचशा लोकांक आपल्याक तूं म्हणटा तशें म्हणजे परत आपयतले आनी कितें हें म्हणून म्हजें सगळ्या प्रेस मिडियाक म्हजें इतकेंच सांगणें आसा, आमी पब्लिसिटी करपाक जाय की एनी टुरिस्ट कशाय पद्दतीचो जर तांकां त्रास जालो आसत दे कॅन डायरेक्टली डायल ऑन अवर 100 नंबर्स। आमचे पुलीस डिपार्टमेंट 24/7 100 नंबराच्या वयल्यान तांची कंप्लेन विदीन 10 मिनिट्स आयच्या घडीकूय हांव सांगता तितके विजिलंट आसा की त्या 10 मिनटाच्या भितर त्या स्पॉटाचेर पावता आनी रिजॉल्व करता। एखादी दुसरी जर खंयची केस आसत जाल्यार तुमी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हाडून दाखयल्यार जाता। आनी ताच्या भायर आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन जरी आज जशें ऑनलायन केला पुलिसेक सपोर्ट करपाक आनी टू एन्श्योर दॅट टर्न अराउंड टायम इज गुड, शॉर्टली वी आर लॉन्चिंग अ ॲप द नेक्स्ट 10 to 15 days processing of the papers. In case the hotel is just asking for a new registration, first time inspection will be required. In case of renewals of the hotels with a similar type of rooms and no extensions, inspections won't be done. But if there are extension of rooms or any other facilities, then inspections should be called on. हे करता असताना end to end process we will ensure that we are following the right to time bound service act. Within that stipulated time under the right to time bound service act, if the certificate is not issued online, then it will be as a deemed approval. Department will have to take responsibilities of ensuring that these are timely deliveries are met. And दिलेना आला deemed approval म्हणून जातले ताज्या खातीर डिपार्टमेंटाचेर तितलोच ओनस आसतलो to ensure that the people who are applying for registrations, whatever applications are coming in, within that time bound, the whole reply is given. End to end, e-signed certificate will be given back to that particular hotel or the industry who is applying for it. So जो मनीस आपल्या ऑफिसांतल्यान जे अप्लाय करता सगळे डिजी लॉकर वापरून एकदा one time all the documents will be stored. So every time when you go for a renewal and everything, the base documents will always be there in the DigiLocker. स्वयंपूर्ण गोंयच्यो येवजण्यो पयल्या काणकोणांत चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। काणकोणांत उद्देगीक वसणूक, दूध वेवसाय, शेतकी पिकावळींतल्यान वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्मिती, पर्यटन आनी शेतकी मळाक उर्बात दीत जाल्यार काणकोणांतल्या 5000 तरणाट्यांक रोजगार मेळपाक शकता।
हे करपा खातीर सरकारान आमकां मजत करची अशी मागणी सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी केला. काणकोणा विजय संकल्प पुर्ती मेळावो जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्याचो भवानी तलवार दिवन भोवमान केलो. पण आमच्यासमोर एक प्रचंड मोठी म्हणजे एक कल्पना आमी केली, व्हिजन दवरलें आसा. म्हणजे टुरिजम सेक्टर आमी कितें करतले, एग्रो बेस्ड सेक्टरांतले आमी कितें करतले, डेरी सेक्टरांतले कितें करतले, इंडस्ट्री सेक्टरांत आमी कितें करपाक येता हाचें नियोजनबद्ध आसा आनी कार्यकर्ते बसून जे आसा ताजे प्रकारचे एक मांडावळ, बेस बरी मांडावळ आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्याची जर मुखार साथ दिली 5,000 कार्यकर्त्यांचे किंवा युवकांचे रोजगार क्षमताची भूक भागोवपाची ताकद जी आसा न्ही ह्या सगळ्या मदीं आसा. म्हाका दिसता हें सगळें करता आसतनाच की अनेक प्रकारचे विशय आमकां येता की हांगा भेडसावण आयले फॉरेस्ट एक्ट संदर्भांतलो विशय आसा, ताची अंमलबजावणी ज्या तरेन जावपाक जाय फाटल्या अनेक वर्सां जाली ना, त्या संदर्भांत लोक वाट पळयत आसा. म्हाका दिसता ह्या काणकोण भागांतलो मच्छीमारी समाज आसा म्हणजे अनेक वर्सां ह्या 2-3 वर्सां सतत सायक्लोन येत आयिल्ले आसा. किनाऱ्याची झीज जायत आसा, जेटीचें नुकसान जायत आसा, ट्युरिजम सेक्टराचें नुकसान जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हाचेर एक विचार करून आसा ह्या सगळ्या लोकांक आमी आधार दिवपाची आवश्यकता आसा. त्याच बरोबर ज्यो काणकोणाच्यो मूलभूत सुविधा आसा, रस्ते आसतले, वीज आसतले, पाणी आसतले, ज्यो सुविधा आसा की आमकां उदक 24 तास दिवपाची क्षमता आसा. आमचे काणकोणचे दोन्ही डॅम आसा ती पुर्तती आमी करूं शकता. फुडल्या 100 वर्सां पर्यंत हांगा काणकोणा उदकाची चिंताच आमकां ना. जाल्यार ताजो काणकोण तालुक्याकूय बी ह्या टुरिजमाकूय बी ताजो फायदो जावपाक जाय. हाज्याय खातीर प्रायोजन करपाचें काम आमचे टुरिजमाच्या मार्फत आमी करपाचें आसा. आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विविध योजना ज्यो सुरवात करपाक जाय त्यो काणकोण तालुक्यांतल्यान पयली सुरवात जातल्यो हे तुमकां हांव आश्वासन दिता. आनी निश्चितच रित्या हांवें पयलींच म्हटलां, म्हाका खात्री आसा, कारण स्वयंपूर्ण गोंय ह्या अंतर्गत सांगता आसतना हांवें म्हटलें की आमचें प्रोडक्शन वाडपाक लागलें आनी त्या कोणाच्या आधाराचेर. घरगुती लायटीच्या मोलांत 10 ते 25 पैशांनी वाड जाला. ही वाड 1 मे सावन लागू करतले अशी माहिती वीज खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. सरकारान विजेचे मोल वाड करचो प्रस्ताव JERC कडेन मांडिल्लो. JERC उपरांत भौशीक सुनावणी घेवन मोल वाडोवपाच्या प्रस्तावान मंजुरी दिल्या. कांय दिसा पयलीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी लायटीचे मोल वाडटले अशें विधान केल्लें. त्या उपरांत आतां लायटीच्या मोलान वाड केल्ल्याची अधिसुचोवणी सरकारान काडल्या. देशान एप्रिल म्हयन्यान वस्तू आनी सेवा कर एकठांय करपा विशीं आतां मेरेनचो विक्रम जाला. एप्रिल 2022 वट्ट 1.68 लाख कोटी रुपया GST एकठांय केला. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आयतारा ह्या विशीं निवेदन दिला. अर्थवेवस्था बरे दीस आयिल्ल्याची प्रतिक्रिया अर्थ तज्ञांनी दिल्या. वट्ट मासीक
GST संकलनात पयलेच फावटी 1.5 लाख कोटी रुपयांचो आंकडो हुंपला. 1 लाख कोटी रुपया संकलनाची ही सेगीत 10वी फावट आसा. एप्रिलांत 25,000 कोटी रुपयांची GST संकलन वाडला. मार्च 2022 वर्सा 1.42 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी कर संकलन जाला. उपरांत एप्रिलांत हो विक्रम मोडून नवो विक्रम प्रस्थापीत जाला. एप्रिलांत 25,000 कोटी रुपयांनी GST संकलन वाडला. अर्थीक वर्स 2022त 14.83 लाख कोटी रुपया GST संकलन जाला. अर्थीक वर्स 2021त हेच GST संकलन 11.37 लाख कोटी रुपया इतले आशिल्ले. म्हणल्यार 2022त GST संकलनात 30% वाड जाल्या. केंद्र सरकाराच्या सुधारित मोटार वाहन कायद्याची 1 एप्रिलाक सावन राज्यांत अंमलबजावणी सुरू केल्या. या कायद्या अंतर्गत एका म्हयन्यांत वाहतूक पुलिसांनी राज्यभरात वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात 17,170 जाणांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान 1,32,59,60 रुपयांचो दंड वसूल केलो. एप्रिल 2021च्या तुळेन ह्या वेळार कमी जाणांचेर कारवाय जाल्ल्याचे दिसून आयिल्ले. दंडाची किंमत वाडिल्ल्यान चलोवपी वाहतूक नियम पाळतात तशेंच आनी कांय जाण आतां शिस्त पाळिल्ले दिसून येतात. अपघात वाड आशिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान न्यायमूर्ती KS राधाकृष्णन हांच्या अध्यक्षतेखाला रस्तो सुरक्षा समिती स्थापन केल्ली. हे सदस्य म्हूण S. सुंदर आनी दोतोर निशा मित्तल हांचो आस्पाव आसा. हेल्मेट घालप, गाडी चलयतना फोनाचेर उलोवप ना, सिग्नलाचे पालन करचें ह्या खातीर हे नियम लागू केल्या. कालापूरचे 75,894 चौखण मिटरचे बोंडवेल तळे पाणथळ वाठार म्हूण जाहीर जावपाचे वाटेर आसा. तळ्याच्या भोंवतणी शक्य आशिल्ले कार्यावळी तशेंच हेर प्रतिबंधा विशींचे अधिसुचोवणेचो मसूद जाहीर जाला. हरकती वा सुचोवण्यो सादर करपाक 2 म्हयन्यांचो प्राज आसतलो. बोंडवेल तळ्याच्या कुशीक अतिक्रमणां जाल्ल्यान प्रकरण न्यायालयान पाविल्ले हे तळे वाटावपा खातीर आंदोलन जाल्ले. पाणथळ वाठार थारावपा खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्या. पर्यावरण खात्याच्या गोंय राज्य पाणथळ प्राधिकरण बसकेंत आराखडो तयार करून सरकाराक सादर केलो. ह्या आराखड्या प्रमाण सरकारान मसुदो तयार करून सुचोवण्यो मागल्यात. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली देवळां मांगर लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांक गाजूंक लागल्या. लयराई देवीची जात्रा येवच्या पयलीं धोंड घरांतल्यान भायर एका वेगळ्या सुवातीन रावतात. ह्या वेळार नितळसाण तशेंच पवित्र्याक आनी सवळेपणाक महत्व दिवन ते देवीची भक्ती करतात. गोंयांत दादल्या वांगडा बायलांक धोंड रावतात. लयराई देवीची जात्रा गोंयांतली फामाद जात्रा. ही जात्रा एप्रिलाच्या 5 तारखेक जातली. स्त्री हितक चूर्ण हाची तारीख काळा भायरी जावन लेगीत ते वितरीत केल्ल्या प्रकरणात गोंयांतल्या एका आंगणवाडी सेविकेक आनी मजतनीसाचेर निलंबीत जावपाची पाळी आयल्या. ह्या 2 वर्साच्या काळान डबो बंद चूर्ण वापरूंक जाय, नाजाल्यार तो वापरपाक काळा भायरे थारतात. हे खबर आसून ते डबे दिवप जाता म्हण एके लावकारी बायले कडल्यान हे विशींची कागाळ खात्याच्या माल केंद्रात दिली. या कागाळाची दखल घेवन गोंय सरकारच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान ही कारवाय केल्या.
खात्यान निष्काळजीपणाचे निमित दिवन आंगणवाडी सेविका आणि मजतनीस हांकां तत्काळ सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। या निलंबनाचे कारवायेक लागून गोंयांतल्यो चडश्यो आंगणवाडी सेविका आणि मजतनीस हांच्या मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां। काँग्रेस पक्षान 2024 आणि 27च्या वेंचणुके खातीर आतां सावन कामां सुरू केल्या। कारण आमकां जर वेंचणुको जिखपाच्यो आसात जाल्यार ताची तयारी आतां पासूनच करपाक जाय। 2027चे विधानसभा वेंचणुके खातीर कुठ्ठाळी मतदारसंघात नवो उमेदवार उबो करतले आनी तो निश्चितूच जिखतलो अशी आस्त काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायली। कुठ्ठाळी काँग्रेस गट समिती वतीन मंगळारा 26 एप्रिलाक चेतना यात्रेचे आयोजन केले। ही कार्यावळ कुठ्ठाळी काँग्रेस गट समिती कार्यालयान जाली। या वेळार पाटकारा वांगडा कुठ्ठाळी गट अध्यक्ष निलेश नायक, कुठ्ठाळी युवक काँग्रेस समिती अध्यक्ष पीटर फर्नांडीस, दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसोजा हाजीर आशिल्ले। लाखांनी भक्तगणांचे श्रद्धेस्थान आशिल्ले आणि बिरेस्तारा जावपी शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेची तयारी नेटान चल्ल्या। अंदुमात हे जात्रेक फेरयेन गोबी मंचुरीचे स्टॉल नदरेक पडचे नात। हे स्टॉल घालपाक थळावे पंचायतीचो विरोध आसा। तसो थारावय पंचायतीन घेवन अन्न आनी वखदां प्रशासनाक धाडला। देवस्थान समितीचो ह्या स्टॉलांक विरोध आसा। गोबी मंचुरीच्या स्टॉलांक लागूनच अस्वच्छताय जाता आणि गोबी मंचुरीक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता असो अदमास कांय जाणकारांनी उक्तायला। जात्रेक गोबी मंचुरीच्या स्टॉल घालतल्यांचेर जाल्यार ताच्या आड कारवाय करपाची तयारी पंचायतीन दवरल्या। गोबी मंचुरी ही आमची संस्कृती न्हय अशें थळाव्या पंचायतीचे सरपंच भगवंत गांवकार हांणी म्हणला। भगवंत गांवकार तुमकां सांगता सरपंच त्या नात्यान सांगता की गोबी मंचुरियन ही आमची संस्कृती न्हू। जो कलर यूज करता पळय तो कितको हायजेनीक आसा तोय कळना। तेका फूड एंड ड्रग्स अन्न आनी औशधालय ह्या खात्याचें परमिशन आसा काय ना, ते खावपाक उपयोगी आसा काय ना हेंय कळना। तितून कितें घातलां कितें घालूंक ना आनी लोक खाता पळय तेंच्या आरोग्य कितपत योग्य आसा हेंय कळना। आनी दुसरें म्हणजे ते गोबी मंचुरियनाचो उग्र वास तो घेवन वचो। हेका लागून हांवें अशें डिसिजन घेतलें ही आमची संस्कृती न्हू आनी तेका लागून आमी गोबी मंचुरियन बंद करचें असो ठराव हांव पंचायत सगळ्या मेंबरां कडेन मांडलो। पंचायतच्या सगळ्या मेंबरांनी एका मतान एप्रूव केलो आनी आमी तो इम्प्लिमेंट केलो। सरकाराक आमी लेटर केलें अन्न आनी औशधालय फूड एंड ड्रग्स हेका की कसलेच गोबी मंचुरियनच्या शॉपाक परमिशन दिवचें न्हू आनी जर कोणी घातलें तेजेर कायदेशीर कारवाई करची। वजन आणि माप खात्याच्या परवान्याचे मोल वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। वजना आणि मापा तयार करपी कारखान्याचे परवाने आता 500 रुपया वयल्यान 10,000 रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा। जाल्यार मापाचे दुरुस्तीचो परवानो 100 रुपया वयल्यान 2,000 रुपया आणि मापांच्या डिलरशिपीचो परवानो 100 रुपया वयल्यान 3,000 रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा। परवान्यात बदल करपाचे आसत जाल्यार ताची फी 50 रुपया वयल्यान 1,000 रुपया इतकी करतले। जाल्यार डुप्लिकेट परवान्या खातीर 10 रुपया वयल्यान 500 रुपया फी करपाची पडटली। मोल वाडीची मसुदेची अधिसुचोवणी खात्यान जारी केल्या। लोकांनी 4 दिसां भितर सुचोवण्यो वा हरकती सादर करच्यो अशें खात्यान कळीत केला।
सुभाष वेलिंगकार हांणी गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो निशेध म्हूण आयतारा जागृत नागरिकांनी पोरणे गोंय निशेध मोर्चा काडलो. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकजुटान रावात. वादग्रस्त विधान करून गोंयांत धार्मीक वाद निर्माण करपाचे प्रयत्न कोणेच करचे न्ही. जशे इतके वर्स सगळ्या जातीचे लोक गोंयांत एकजुटान रावता तशेंच हाच्या फुडें रावचे आनी असल्या वादग्रस्त विधानाक लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी समील वळवयकार उलयलो. आज जे गोंयांत वातावरण चल्लां खंय तरी धार्मीक लोको हांगा पिड्ड्यार करपाचें तें अत्यंत गंभीर आसा आनी वायट दिसता. ज्या वेळार स्टेटमेंट आयलो सुभाष वेलिंगकाराचो त्या वेळार म्हाका दिसता हांव गोंयांत नासलो आनी त्या वेळार मागीर हांवें एक म्हजो स्टेटमेंट रिलीज केलो की गोंय आमचें देशांतलें एक अशें राज्य अशी स्टेट की जी कोणाकूय एक उदाहरण दिवं शकता, एक एग्जाम्पल दिवं शकता कम्युनियल हार्मनी म्हणजे कितें. कारण आमी देशा गोंया भायर खुबशे कडेन पळयता की धार्मीक तेड ह्या धर्माची झगडी त्या धर्माची झगडी एकामेका बरोबर जाता, पूण गोंयांत देवाचे कृपेन आज पर्यंत कितेंच जालें ना. कारण आमी गोंयकार सगळे एकी कडेन आसा. जरी वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे हांगा लोक रावता, आमचो हांगा धार्मीक जो संतुलन आसा, धार्मीक जे आमी बॅलन्स दवरलेले आसा ते सगळे आमकां देवांची ती देण आसा आनी त्या खातीर खंय तरी हें पिड्ड्यार करपाक जायना आनी एक अशेंच उरपाक जाय, अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कळंगूटची दर्यादेग सध्या भोंवडेकारांनी फुलल्या. सुटयेचो मोसम आशिल्ल्यान देशी आनी विदेशी भोंवडेकारांची गर्दी व्हडा प्रमाणांत दर्यादेगेर पळोवपाक मेळटा. मात सोरो पिवन धुमशणां घालपी तशेंच टायट जावन दर्यान बुडपाचे आनी दर्यादेगेर लोळपी भोंवडेकार हांगा वाडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सोऱ्याच्यो बाटल्यो दर्यादेगेर उक्ताडार उडोवपाचोय प्रमाण वाडला. पुलिस का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग क्या करें, बोतल बैग में छुपा के लाते या पीने के बाद खाली बोतल लेके जाना नहीं है. जगह जगह पे डस्टबिन रखे, उसके बारे में वो लोग कुछ सोचते नहीं है कि डस्टबिन में डाल दिया, थोड़ा सा चल के आया डस्टबिन में डाल दिया, नहीं, वो बोतल वहीं पे दबा देते हैं सैंड में और दिक्कत हो जाती है. पुलिस हमें कोऑपरेट करते हैं. जब भी हम लोग रेडियो पे कांटेक्ट कर देते हैं, कुछ भी बताते हैं तो पुलिस वहाँ पे इमीडिएटली आ जाते हैं, उन लोगों को उठा के लेके आते हैं. विजेच्या आपालिपाक उबगल्ल्या लोकांक सौर उर्जा हो पर्याय मुखार येवंक लागला. फुकट वीज दितले, फुकट उदक मेळटले हें आतां लोकांक मृगजळ दिसूंक लागला.
फुकट नाका, निदान वीज आणि उदक नेमान दियात अशे लोक मागूंक लागल्यात. साहिल संतोष गांवकार ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान सौर उर्जा वापरात आत्मनिर्भर जायत असो नारो गायत पावलां मारल्यात. तेजपूर युनिव्हर्सिटी आसामांतल्यान एमटेक पूर्ण करतकच नोकरेची फाट धरिनासतना स्वताचो उद्देग धंदो करपाचें थारायलें. विजेची निर्मिती आनी पुरवण हातूंतलो फरक तशेंच वाडिल्ले विजेचे दर हातूंतल्यान सोलर पॅनल बसोवन लायटीचे बील शुन्याचेर हाडपाचो यत्न ताणें सुरू केला. आपल्या वांगडाच वीज अभियंते सदानंद सांबारी हाका घेवन ताणें फोंडे, म्हापशा, दिवचल आदी सुवातींचेर सोलर पॅनल बसयल्यात. आयच्या लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.